सदां बरी लॉकडावन आनी कर्फ्यूक लागून सालसेट मार्केट बंद आसलें, पूण एसेन्शियल वस्तू गरजेच्यो वस्तू ह्यो लोकांक ओपन आसल्यो, कित्याक कांय शॉपां ओपन आसलीं. तशेंच जायत्यो वस्तू फुटपाथीर वो रस्त्याचे बाजू विक्रेक आसल्यो, जशे परी आंबे, नुस्त्या, खारें, व्हेजिटेबल आनी फ्रूट. आयज मडगांव प्रसाद थोड्यो प्रायवेट बसीस ऑपरेट करताल्यो जाल्यार थोड्यो कदंबा बसीस ऑपरेट करताल्यो. लोक आपली वाहनां घेवन भोंवतणां आमी देखला, पूण पुलीस हे वाहनांक आडावन तालावन दिताले. कोविड वॅक्सिनेशन ड्रायव्हाक आतां सालसेतीन बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागला. फ्रंटलायन वॉरियर्स इन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 44 तशेंच एबव 45 हांकां कोविड वॅक्सिनेशन दिवपाक ड्रायव्ह चालू आसा एट ऑल हेल्थ सेंटर्स इन सालसेत. लोकांनी वॅक्सिनां घेवची. मडगांव म्युनिसिपालिटीन आयज सावन डेंजरस ट्रीज जे पावसान पडपाक शकतात तांची सर्वे सुरू केल्या. सर्वे जातच थोडे दिसांनी तांचे खांदे कादरपाक घेतले. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची अपडेट अशी आसा. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जंय कोविड पेशंटांक ट्रिटमेंट दितात थंय 560 आनी 8 बेडी आसात आनी आतां पासून थंयसर जे पेशंट एडमीट आसात आनी ट्रिटमेंट घेतात ते जावन आसात 286. काल 17 पेशंटांक एडमीट केले जाल्यार 30 पेशंटांक डिस्चार्ज दिली आनी आतां पासून सद्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 289 बेडी खाली आसात व रिकामी आसात. ही जाली साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची अपडेट. बेतालबातीचो सरपंच कोस्तांशो मिरांडा हो मिडिया लागीं उलयतना ताणें सांगलें की लॉकडावन करून आतां बेतालबाती फाटले 3 दीस जाले नवी केस मेळूंक ना म्हूण. तशेंच तो म्हणटा कोविडाच्यो केसीस आतां बेतालबाती पंचायत एरियांत आतां खूब उण्यो जाल्यात. अशें जायत्या लोकांनी आमकां रिस्पॉन्स दिला की आतां हे लॉकडावन हो कर्फ्यू करून सीएमान बरें केलें आनी आतां जायत्यो केसीस तांच्या भागांत उण्यो जावपाक लागल्यात म्हूण. सालसेत भागांतल्यो आयच्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात. फातोड्डा आनी मारगांव 1450, बाली आनी कुंकोळ्ळी 330 आनी 7, कांसावली 570 आनी 7. कांसावली बी आतां केसीस खूब देंवपाक लागल्यात. चिंचिणी 225, कुर्तोरी 435, नावेली 270 आनी 2, लोतोली 590. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट.